आमकां कितें मेळटलें. हे एक सवाल सबारपटी आमच्या मोतीकी आयलां कोणना. आमकां कितें मेळटलें. कुटुंबांत जागो विंगड जाताना आमकां कितें मेळटलें. आमच्या वाट्याक तोटताने काणगेलेंगी आमकां सुको गादो दिलागी आमकां कितें मेळटलें. नवी इगर्ज बांदूंक आसा. तुमचें दान तुमी दिवचें. आमकां कितें मेळटलें. दुबळ्यांक इल्लेशें तुमी दान दिवंक जाय. दिव्या आमकां कितें मेळटलें. अशें सबारपटी आमकां कितें मेळटलें म्हणून चिंतून चिंतून थोड्यांनी आल्लें होगडावन घेतलां. वैक मो हा सबार जाणांनी पळय तें आतां ना पयलें आल्लें. तुमी 100 रुपये दिवन हाका जॉयन जाया आनी 10 जाणांक करा. ती 100 बांदतात. ती परत्यान 10 जाणांक करतात. लास्टाक तुका बसले गडे 2000 3000 4000 मेळटात. आमकां कितें गे मेळटा. गेले हांव 4 जाणांक केले. लास्टाक कट्टीत. वय म्हळ्यार आमी सबारपटी स्वार्थन बरोवन आमकां कितें मेळटलें आमकां कितें मेळटलें म्हणून आमी बरीं कामां करूंक येता. कित्याक आज पेद्रो जेजू लागीं विचारता आमचें कितें. म्हळ्यार आनी एका रितीन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें आमकां कितें मेळटलें. हें अर्थ करून गाणगेचें जाल्यार काल आमी वाचल्लो वांजेल परत्यान उडासा कडेन जाय. ग्रेस्त मनीस ग्रेस्त युवक जेजू लागीं येता आनी म्हणटा सोम्या सरकाराक वचत जाल्यार हांवें कितें करीत जाय. जेजू ताचे मुखामळ पळोवन सांगता ओके उपादेश पाळ तें कर हें कर. तें पुरो हांवें ल्हानपणांत तावन तूं पाळना ल्हान सोम्या आनीक कांयपण इल्लेशें करयेत गी. तुजें आसलें सक्कड वीक आनी दुबळ्यांक दी. बाय हें जायना. सो तो कंतीन गेलो. जेजूक इन्कार करून संवसाराच्या पाटल्यान गेलो. म्हणटा आसतना ताणें सर्ग होगडायलो सोम्याक होगडायलो म्हूण कळ्ळेंच पेद्रू इल्लो अलर्ट जाता. तर ताका कांय मेळोना. आमकां कांयपणी मेळत गी. कित्याक हांवें सक्कड सांडलां न्ही. 2 सांडल्या जाळ सांडलां कुटाम सांडलां. जेजू फाटल्यान 3 वर्सांनी हांव आसा तर म्हाका काले मेळत. सोम्या आमचें कितें. त्या दाळा जेजू सांगता तुमी चिंचे नाका. जो कोण म्हजो पाटलाव करता तो खंडीती खाली हातांनी वचना. ताका 100 वांट्यांनी हांव ताका दितलो. म्हणून जेजू 100 वांट्यांनी आमकां दिता म्हणटा आसतना आमचें तावन कितें गी इल्लेशें इसारता. जेन्ना जेजू खातीर आमी इल्लो त्याग करता जेजूच्या नांवान इल्लें आमी दिता ताका 100 वांट्यांनी देव आमकां पाटी दिता. पयलेच्या काळार जेजूची सुवार्थ परगट करूंक याजक जावंक सिस्टरां जावंक कुटुंबांत सगळ्यां तयार आसली. वय गी न्ही.
वय आणि आवय बापायच्या नाव मग तोंडान ती असले पुता तुवें पदराप जायचे तुवें सिस्टर जायचे या हांव जाल्लो टेंथ हांव पदराप जावन कारण एंत हांव ल्हान आसतना 3ನೇ क्लासींत हांव मायन सूर केला वो पदराप जाता घरा आयिल्ल्या सांगले एंत वो पदराप जाता म्हण लास्टाक जालोंच पूण आईच्या कालाक आमी पळयल्यार मोगाच्यानो आज आमी चिंचे साबार जाणांनी म्हाका कोण पळयता पूत गेलो जाल्यार एकलोच आसचो म्हाका कोण पळयता मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सुमार जाणांक हांवें भेटलां एक एकले आल्ले तो येता म्हणालो पदराप जावंक येता म्हणालो ही म्हणाली म्हाका कोण पळयता रे जायत रावलो आतां काजार जाल्ले क्षण आयिल्ले बायलेन आका काणून ते गेले आतां माय म्हणटा म्हाका कोण पळयता गी तिका पळयचे म्हूण पुताक तेणें दवरलें पूण आज तिका पळोवचें कोण निनांत हांव चिंता एखाद्या वेळा देवाक ताका भेटोवन दिल्लें जाल्यार देव तिका आनी एका रितीन पळयतालो गी कोण बत्तू ना म्हाका म्हळ्यार देवाक दिल्ल्यांत आमी ऋणकारी जायना हांव साबार पटी आमी दान दिताना बऱ्या कामाक कालेंगी इल्लें दिताना 1000 पटी चिंता 100 रुपये ताका दिल्यार परवा सांतेन तावन कालें हाडचें हांवें सांतेक वचून पयशे खंयचे म्हळ्यार एक पटी आमी दिताना लेक घालून दिता हांव आयच्या पयल्या वासमांत तुमी वाचलें जाल्यार देवान तुका दिल्ल्यांत देवाक दिवंक सुरात करिनाका दांत एक वांटो देवाक दी संतोषान दी आमची कथोलिक फोबी सभेची भक्ती का हे मात्र एक करेक्ट करून हर एक पिरगजेंत पळटात कित्याक म्हळ्यार कर्नाटकाचे 2689 पिरगजेनी वचून आयला हांव येदोळ एक पिरगजेक 4 पटी गेल्ले आसा अरी एकले आनी तें आमची एक कथोलिक फोबी सभेची देवपर्ज आसा पळय बारी विस्तार उदार मनाची देवान दांत एक वांटो दी म्हणाने ते एक मात्र करेक्ट पळटात कशें वय तुमकां कंग्रॅच्युलेशन दांत एक वांटो करेक्ट दितात कशें म्हळ्यार आयतारा मिसाक येताना दादांचे नोट तोडटात दादांचे नोट मात्र हाडटात आनी देवान सांगलाने दांत एक देवान सांगले आमी इन्कार करनोचो दांत एक आनी तें घालचें कशें म्हळ्यार बिडी बांचांत एक्सपर्ट म्हूण चिंता खाणी हें काले पयले वाचप आनी हें जाताना पळय काणिक्याचे पयशे खाण ते राउंड गल्न जे 10 रुपयांचो नोट गी बिडी गी खंय कळना म्हजें कर्तव्य हांवें केलें सोम्या आतां आशिर्वाद दी म्हाका दांत एक वांटो तुका दिला त्या देखून काणिकेचे लेख करतना पळय तें काणीक लेख करतल्यांचे ये ते सुटयचे जाल्यार 5 मिनटां ते सुटयल्यार रावताय परत्यान फाटीन येतात परत्यान ताका इस्त्री घालन कालें करून ताका नीट करीचे ताका नाही नीट घालूंक जायना जाता आनी तशें म्हळ्यार मोगाचें न्हू दांत एक वांटो देवाचे देवाक दी तुका हांव ऋणकारी करना देवान दिल्ल्यांत सुरात तूं करनाका केदिंकच तुका दुबळो जावन हांव सोडिना म्हणटा दुबळे जावचे केदाळा म्हळ्यार देवान दिल्ल्यांत आमी फाटीन देवाक दिवंक आमी दुबळीकाय केल्यार आमी काही नाव ते उरुल्ले पळय आमी काही नाव कोणगी एकलो पोरकी येवन खाता आमी दवरुल्ले
दिल्ल्यांत येदोळ म्हणसर कोणी दुबळी जाल्ली नांत. कित्याक म्हाका गोत्ता तुवें एका मनशान उदारपणान दिल्यार ताका 100 वांट्यांनी देव आनी एका कुशीन तावन दिता. म्हाका गोत्ता सबार मलगडी तांच्या दुबळी कायेंती देवाक जावन दुबळ्यांक जावन केदाळा तांणी दिवंक उदार म्हण दाखयलें गे तांची भुरगीं व्हडा व्हडा कामांत रावून आज तांणी चिंतूंक नासले बरी व्हडल्या घरांत ती जिणी जियेते आसा. पूण आजुनी तांणी दिवचें सोडूंक ना. कोण जो कोण व्यक्ती सुरात करता कित्याक सोमिंत म्हणटा तुवें म्हजे खातीर कितें पूण त्याग केला जाल्यार ताका 100 वांट्यांनी हांव तूं दिता. कित्याक देवाचें उतर सांगता देव केदींक फोटी मारसो व्यक्ती न्हय. तो दिता म्हळ्या उपरांत दितलोच. आज ना फाल्यां तो आमकां आशिर्वादीत करतलोच. पूण आज देवाचे आशिर्वाद आमी जोडूंक सुकल्या कित्याक म्हळ्यार आमचे थंय आसो सुरात मुखार कितें म्हाका कितें मेळत. हांवें आतां 100 रुपया दिल्यार म्हाका कितें फाटी मेळत ना. जेन्ना हांव उदार जाता देवी ताच्या कृपेन उदार जाता, ताच्या बेसावांत उदार जाता. त्या खातीरच कन्नडांत गाद आसा मनुष्य कोट्टिद्दू मनेतनाक देवर कोट्टिद्दू कोनेतनाक. पूण आज आमी मनशान दिवच्याक मात्र अत्रेगून रावता. देवान आमकां दिल्यार ते सासनाक की उरता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. त्या देखून मोगाच्या भावांनी भयणीनो खंयची वस्त जावन दी देवान तुका उदंड मापान ती दिल्या जाल्यार ती हेरां सांगाता इल्ले वांटून घेवंक तुका देवान आशिर्वादीत केला. जावंक पुरो तुज्या बोरांत यथेच उदाक दिलां ते तुका मात्र न्ही. दुसऱ्यांक एक 4 कोळशे दिल्यार आनी एक 4 वर्सां बोर येता ना जाल्यार पोक्को जाता. थोड्यांनी सांगच्या 5 इंचां उदक मेळ आमकां तो पावाना तुमकां दिवंक पावाना म्हूण सांगून 4 दिसांनी गेलेंच. तर सोसणीकाय तुका देवान चड दिल्या जाल्यार ती हेरां सांगाता वांटून घेवंक आसा. तुवें समाधान तुका देवान चड दिलां जाल्यार हेरां सांगाता तें वांटून दिवंक आसा. बरें एक काम तुका देवान दिलां जाल्यार तांत एक वांटो हेरांकी तुवें दिवंक आसा. तें बेसांव. त्या देखून त्या खातीरच जेजू सांगता 100 वांट्यांनी हांव तें तुमकां दिता. पूण अशें दिता आसतना तुका इल्ले कश्ट भोगोंकी आसता. कश्ट भोगोंक आसा. कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्यो जीव नीट रावना. तूं दिताना कितें हर एकाकी दिता हर एकाकी दिता ताचे न्ही कोणाचे मारले आसतले. वय 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 दिनाटल्यार मारले बरेंत ती. तुजेडय आसा देवान दिल्लें पण दिवंक पाटीन सरल्ल्यान देवाचें बेसांव. कित्याक पळया बायबलांत आमकां 3 जाग्यांची नांवां आसात बायबलांत. तुमी इस्रायलियाक गेल्या जाल्यार जॉर्दान न्हंय आसा पळय की न्ही. जॉर्दान न्हंयत कोणें पवित्रस्थान दिलें. स्थानीक जावन पवित्रस्थान दिलें. जेजून पवित्रस्थान घेतलें. पवित्र न्हय ताचें उदक वचोवन खंय येता गलिलया सरोवराक येता. गलिलया सरोवराक येता. नितोळ उदक. जॉर्दान न्हंयतावन कदळ उदक येता जाल्यार गलिलया सरोवर मात्र निळसो दिसता. यथेच मासली आसा. यथेच मासली यथेच जीव थंय आसा. हर एकल्याचें थान ते बागयता. आनी ह्या गलिलया सरोवरांत चडीत जाल्लें उदक खंय येता मेल्ल्या दर्याक. ओके उदक तेंत जॉर्दान न्हंयतावन आयिल्लेंत उदक जीव दिवचें उदक गलिलया सरोवरांत जीव दिता. लास्टाक वचोन खंय पावता मेल्ल्या तांतून. तुमी दुर्बीण दवरून सोदल्यार एक जिवी ना कांय ना. कित्याक
ते जीवना मेल्ल्या दर्यांत जीवना त्या खातीर त्या दर्याक मेल्लो दर्यो म्हणटात. तूं मोरया म्हणटा तूं उडल्यार तूं मोरनाय. पटक म्हण वयर ओपेता. हांवें गेल्लो थंय उडला स्पंज हें जाल्ले पर्यंत सीदा वयर आयलो. या मरानंत बुडोंकूच बुडाना न्हू. तुका उपेवंक येत म्हणना मेल्ल्या दर्यांत पडोवंक. तूं जस्ट हात पाय सोडल्यार पुरो. कित्याक कित्याक म्हळ्यार गलिलया सरोवरांत जीव आसा. कित्याक म्हळ्यार जितलें उदक गलिलया सरोवर घेता गे तितल्यांत सोंड दिता. तितल्यांत सोंड दिता. त्या देखत निळचें आसा उदक. तें नितळ आसा. कांय दोर गाणगेना. म्हाका जाय म्हज्या भुरग्यांक जाय तें जाय हें जाय म्हूण सांगून LIC पॉलिसी आनी कोलें तें बॉन्ड मागीर लास्टाक पोंडूत. भुरग्यां खातीर बॉन्ड करून दवरचें आगा भुरग्यांनी फोंड काडचो. कित्याक म्हळ्यार बे मुखार कोण पळयता म्हाका. मुखार कितें पुरा दवरलें. 60 वर्सां जाता हार्ट अटॅक चिंतून मोग जालें. आतां गलिलया सरोवरांत घेतलें उदक मेल्लो दर्यो खंय सोडून दिना. पुरा म्हाकत जाय म्हाकत जाय म्हाकत जाय. त्या खातीर तो मरणूच गेलो. जो व्यक्ती देवातावन बेसांव घेता तें बेसांव हेरांक सोडून दिल्यार तो जिवंत उरता. जीव ताचे थंय आसता. ना हें पुरा म्हाका म्हज्या भुरग्यांक म्हणून रास घालता तो व्यक्ती मेल्ले पर्यंत. हे जेजू आमकां स्पश्ट करता दोनी वाचपांनी. सिराकाच्या ग्रंथांत तुवें कशें दिजय म्हूण सांगून विवर दिता आनी तुवें दिल्यार तुका मेळचें कितेंगी आशिर्वाद म्हणलें जेजू स्पश्ट करता. शिसांक तें आशिर्वाद मेळ्ळें. आज सोमयाचो पाटलाव आमी करता जाल्यार ल्हान ल्हान संगतीन व्हड संगतीनी न्हय ल्हान ल्हान संगतीनी बरीं कामां आमी सोमया खातीर करन सोमयाचो आशिर्वाद आमी जोडूंक पावया. आमी मेल्लो दर्यो जावचो नाका गलिलयाचो सरोवर जावंक प्रयत्न करया. आमेन.